वेचणुकेचो जाहीर प्रचार बंद. मंगळारा वेचणूक 11,79,000 मतदार, उत्तरेक 5,80,000, दक्षिणेत 5,98,000 आचारसंहिता मोडप्यांच्यो 31 केसी. गोंयांत एकूण 1,725 मतदान केंद्रां. उत्तर गोंयांत 863, दक्षिण गोंयांत 862 पोलिंग बूथ, उत्तरेत 111 जाल्यार दक्षिणेत 110 स्पेशल बूथ. हे खेपे मतदानाक बुथाचेर रिफ्रेशमेंट. फुडल्या 2 वर्सांत तरणाटे मोगोत. अपक्ष वेचणूक लढयल्लो कुंभार जुवेचो रोहन हरमलकार मोगोत. आमदार जीत मोगोत खूश. धवळीकार म्हणटा वाद ना. विधानसभेत हारिल्ल्या उमेदवारांचो तेको कोणाक? सगळ्यांचे लक्ष. पेडण्या हारिल्लो राजन कोरगांवकर बीजेपी बरोबर. नुव्या हारिल्लो आरजीपीचो कोस्ता आरजीपी बरोबरूच. श्रीपाद भाऊ बीजेपीचो ज्येष्ठ फुडारी. ताका मुख्यमंत्री कित्याक केलो ना? भाऊक बीजेपी कोताक धरिना. काँग्रेसीचो बीजेपीक थोमणो. पालेकार म्हणटा भाऊची समाजाक फाट. आयपीएलाचे बॅटिंग करपी 8 जाणांक कोलवा पुलिसांनी उखल्ले. धरिल्ले ते 8 कर्नाटकी. मोबायल, गाडयो, बाकीचे सामान धरून 18 लाखाचे बॅटिंग सामग्री जप्त. लाटंबरच्या हाय सेकंडरीत सायन्स स्ट्रीमीक परवानगी दिवपावेल्यान वाद. आमदार शेटयेचो शिक्षण खात्याचेर दबाव. आदलो आमदार सावळाचो आरोप. शेटये म्हणटा दबाव ना. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन घेतले अयोध्येत रामलल्लाचे दर्शन. प्राण प्रतिष्ठापना सुवाळ्या उपरांत पयलेच फावट मोदी अयोध्येत. उत्तर प्रदेशाचो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथानूय घेतले दर्शन. दिल्ली 100 मायज स्कुलांनी बॉम्ब आशिल्ल्याची अफवा धमकेचे इमेला वरवीं पातळ्ळेच्या प्रकरणात दिल्ली पुलीस रशियेक धाडटले ज्युडिशियल रिक्वेस्ट. पुंछ जिल्ह्यात आतंकवाद्यांचो जवानांच्या ताफ्याचेर हल्लो. 1 जवान जालो शहीद, 4 जखमी. महाराष्ट्राचो विरोधी पक्ष फुडारी काँग्रेसीच्या विजय वडियाराची आतंकवादी कसबा क्लीन चिट. एसआयटीचो ज्येष्ठ अधिकारी हेमंत करकरेक खंय संघी पुलीस अधिकाऱ्यान मारलो. पंजाबाच्या फिरोजपुरात 19 वर्स पिरायेच्या बाशिश सिंगाक मारलो. बाशिश सिंगान शिखाचो पवित्र धर्मग्रंथ गुरुग्रंथ साहिबाची कांय पानां पिजल्या म्हूण आरोप. पाकिस्तान व्याप्त काश्मीराचे लोक भारतात सामील जावंक सोदतात. रक्षामंत्री राजनाथ सिंगाचो दावो. विदेश वेव्हार मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकराची नेपाळाचेर टिका. भारताचो वाठार आशिल्लो भूभाग 100 रुपयाचे नव्या नोटीचेर नेपाळान दाखयला आपल्या ताब्यात. लोकसभा वेचणुकेच्या वाऱ्यात केंद्र सरकारान कायद्यावयली निर्यात बंदी काढली. महाराष्ट्रात खासा करून नाशिकाक शेतकारांक थाकाय. 5 महिने आशिल्ली निर्यात बंदी. बंगळुरूत पिवपाच्या उदकाचे अरिश्ट. पावसाच्या आधी बंगळुरूत सुमार 1000 रिचार्ज बांयो बांदल्यो. भुंयगत उदकाची पातळी वाडोवपा खातीर बांदल्यात बांयो. मौलवी सुहेब अबुबकर तिमोलाक अटक. तेलंगणा भाजप आमदार नुपूर शर्माक मारपी दिल्ली धमकी. सुरत पोलिसांनी केली अटक. टीडीपीचो मुखेली चंद्रबाबू नायडूचो 4% मुसलमान आरक्षणाक तेको. अल्पसंख्याक कोटा विशीं पंतप्रधान नरेंद्र मोदीच्या धोरणाक नायडूचो विरोध. छत्तीसगडात काँग्रेसीक धपको. काँग्रेसीचे राधिका खेराक पक्ष सोडलो. काँग्रेस खंय बायलांक इन्सुल्तार करता. राधिका खेराचो आरोप. शेअर मार्केट पॉझिटिव्ह उक्ते. निफ्टी 42 पॉईंट पॉझिटिव्ह जाल्यार सेन्सेक्स 260 पॉईंट पॉझिटिव्ह.